सुमार 45 वर्सां पयलीं दिवचल पालिकेन बांदिल्ल्या पहिल्या टप्प्यातल्या बाजार प्रकल्पाच्यो दोनूय वटेनच्यो स्टॅरकेसी सध्या सामक्यो धोकादायक आनी कमकुवत जाल्ल्यो आसात. चवथ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्पाक तेंकून आशिल्ली स्टॅरकेस तर सामकी मोडपाक पाविल्ली आसा. ही स्टॅरकेस केन्नाय मोडून बाजारांत व्हडलो आकांत कोसळपाचो भंय आसा. तसो भंय लेगीत दिवचल पालिकेचे अधिकारी तशेंच वेपारी आनी ग्राहकां मदीं व्यक्त करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कांय वर्सां पयलीं चवथ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्पाक तेंकून आशिल्ली स्टॅरकेस मोडून थंय नवी स्टॅरकेस बांदपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. मात हे स्टॅरकेसी पोंदा जे स्टॉल आसात त्या स्टॉलाक तेन्नाच्या पालिका मंडळान कायदेशीर लायटीचे कनेक्शन आनी हेर परवाने दिल्ल्यान हे स्टॉल मोडपाक अडचण निर्माण जाली. ताका लागून चवथ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्पाक तेंकून आशिल्ली स्टॅरकेस मोडप शक्य जालें ना. आतां हालींच दिवचल पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली तेन्ना नव्या चवथ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्पाक तेंकून आशिल्ली स्टॅरकेस सामकी मोडपाक पावल्या. ही स्टॅरकेस केन्नाय मोडून थंय व्हडलो आकांत कोसळपाचो भंय आसा. देखून ही स्टॅरकेस मोडून थंय नवी स्टॅरकेस बांदपाचो प्रस्ताव आसा. नवी स्टॅरकेस बांदता म्हणसर हे स्टॅरकेसी पोंदा जे स्टॉल आसात ते काडून उपरांत परत ह्या स्टॉलांची स्टॅरकेसी पोंदा वेवस्था करतले अशी म्हायती पालिके कडल्यान मेळ्ळ्या. आतां पळोवचें पडटलें पालिका हे स्टॅरकेसीचे पोंदा आशिल्ले ही स्टॅरकेस केन्ना मोडटा आनी नवी स्टॅरकेस केन्ना बांदतात ते. तो मेरेन तरी दिवचलच्या बाजारांत स्टॅरकेसी पोंदा आशिल्ले वेपारी आनी ग्राहकां मदीं भंय पातळिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.